हो पळयात कोयरान भरिल्लो नालो। ही बुरशेपणां तुमकां आनी खंयच नासून राजधानी पणजे पाट्यार बस स्थानकाच्या फाटल्यान दिसतली। हो आंतरराज्य बस स्थानक, हांगा हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी बसी थांबतात। पर्यटकांक गोंयांत येना फुडें हे घाणयारें चित्र पळोवचें पडटा। नाल्यात उदकांत साचिल्ल्या कोयराक लागून सातीची दुयेंसाय पातळपाची भिरांत आसा। एके वटेन पणजी स्मार्ट सिटी करपा खातीर यत्न सुरू आसतना दुसरे वटेन ही बुरशेपणां, हाचो पर्यटनाचेर गंभीर परिणाम जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। खूप घाण आसा खूप आणि तुमकां त्रास जाता? त्रास जाता गलीज जाता पुराय। आणि पावसान बी अशें कितें त्रास जाता? पावसान बी काम करपा येना, पुरा उदक येता, घाण जाता, उदक वयर येता। उदक वयर येता पूरा। भैया, आप जब ये बस स्टैंड पे आए तो पहला इंप्रेशन वो गार्बेज को देख के आपका कैसा रहा? वो बहुत बुरा है, बांस वगैरह बहुत मारती है यहाँ पे। बांस की वजह से यहाँ बैठ के खाने का मूड नहीं होता। हाँ, वो गटर की वजह से। ओके, और ये आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आमी आसात पणजे पाट्यार। हो जो इंटरस्टेट बस स्टँड आसा त्या ह्या बस स्टँडाचेर आमी आसात। आनी तुमी जाणा आसतले हांगा इंटरस्टेट बसीस म्हणजे ह्यो ज्यो प्रायवेट सगळ्यो बसीस आसात त्यो कितल्योश्योच बसी हांगा दिसाच्यो येवप वचप जाता। आनी ह्याच बरोबर हांगा ट्युरिस्ट सुद्दां ह्या बसींनी खुबशे अशे येतात। पूण हो जो बसीस रावतात, ह्यो बसीस रावतात, तेजे फाटल्यान एक समज आमी चित्र पळयलें जाल्यार तें चित्र सारकें अशें विचित्रशें आसा। आनीक सारकी बुरशीपणां ही हांगा पळोवपाक शकतात तुमी। म्हाजे फाटल्यान आसा एक पब्लीक टॉयलेट, आनी ही जी पब्लीक टॉयलेट आसा ही पब्लीक टॉयलेट हो जो नालो आसा ह्या बस स्टँडाचो, हो जो नालो आसा ह्या नाल्यान डायरेक्ट घातलेली आसा। आनी त्याच बरोबर कितलीशी गार्बेज हांगा प्लास्टीक वेस्ट जे आसा, जे डिकम्पोज जायनाशिल्ली जी गार्बेज आसा ती कितलीशीच गार्बेज हांगा सायडीक ह्या नाल्याच्या सायडीक आसा ती आमी पळोवपाक शकतात। जेन्ना पावस येता, पावसान जेन्ना सगळो हो नालो जेन्ना भरता, केन्ना केन्ना हे गार्बेजीक लागून हो जो नालो आसा तो चॉकअप सुद्दां जाता। आनी त्याच बरोबर केन्ना केन्ना पावसान जेन्ना उदक खूब येता तेन्ना ही जी भोंवतणीची ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज सगळी उदकान वयता आनी उदकांतल्यान व्हांवोन ती सगळी दर्यान वयता। सो खंय तरी हितून सुद्दां खंय तरी पोल्युशन जें आसा, जें गार्बेज प्लास्टीक पोल्युशन जें आसा तें सुद्दां पोल्युशन जाता। पूण त्याच बरोबर ही जी गार्बेज आसा ते गार्बेजचेर आतां तुमी जाणा आसतले स्मार्ट सिटीक लागून कितलोसोच खर्च, कोट्यांनी रुपयांचो खर्च केलो जाल्यार हो जो इंटरस्टेट बस स्टँड आसा हांगा खुबशे अशे लोक भायल्यान जे येतात, आमचे गोंय पळोवपा खातीर भायल्यान येतात, तेंचे वेलकम करपाक खातीर हे जे सगळे दिश्टी पडटा, चित्र दिश्टी पडटा, ते कितले भयानक अशें चित्र आसा ते तुमी पळोवंक शकतात। सो स्मार्ट सिटीन आनी CCPन खंय तरी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें। आनीक हे जे आसा ते आतां पावसान तुमी जाणा आसतले हे आयज वत पडलेलें आसा म्हणून हांगा ही जी ड्राय गार्बेज आसा ती ड्राय जाल्लीशी दिश्टी पडटा। पूण जेन्ना पावस पडटलो, पावसान ही जी गार्बेज आसा ती वेट जातली आनीक ती निवळ करपाक सुद्दां ती मातयेन सगळे ही जी गार्बेज आसा ती सगळी मातयेन शिरतली आनीक तशेंच उदका वांगडा व्हांवून वयतली। सो हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी बेगीनचे बेगीन लक्ष दिवपाक जाय आनीक ही जी गार्बेज आसा ती निवळ करपाक जाय। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।